आता खबरो विस्तारान CLP बसकेत शुक्रारा खाजगी थाराव सय करून पास केलो. येवपी वेंचणुकेत दोतोर जॅक सिकेराचो पुतळो विधानसभा आवारात उभारपाचो म्हण मागणी करपी थारावाचेर काँग्रेसीच्या 16 आमदारांनी सय केल्या. जे येत्या असेंब्लीक जे गेले बजेट सेशन जाल्ले उपरांत आता सरकाराक 1 वर्स कंप्लीट जाता आणि 1 वर्स कंप्लीट जाले उपरांत जे पयले सेशनाक तेमी जे प्रॉमिसीस दिल्ल्यो त्यो कितपर्यंत तेमी फुलफील केल्यो, कितल्यो तेमी फ्लोरांनी जे सांगले सरकारान ते कितल्यो अडचणी ज्यो आसात त्यो कितल्यो प्रॉमिसीस तेमी आज पूर्ण केल्यो हे जबाब तांकां आमी विचारतले. अनेक मुद्दे आसात जे गेल्ल्या बजेट सेशनाक सरकारान जे सांगलें पयल्याच फावटी आमी तेन्ना उगी रावले कित्याक CM सुद्दां आफ्टर ब्रेक म्हणटा असो की परत CM जाल्लो सेंट्रलांतल्यान परत येवं. आतां तांकां 1 वर्स जाल्लें आसा, सरकाराक प्रत्येक मंत्र्याक 1 वर्स जाल्लें आसा आनी तेंची डिपार्टमेंटांनी तेमी ज्यो ज्यो प्रॉमिसीस दिल्ल्यो त्यो कितले पर्यंत आज प्रॅक्टिकली त्यो फुलफील जालात तेजे विशीं आयज आमी सविस्तर जाप सरकाराक विचारतले येत्या असेंब्लीक. अनेक मुद्दे म्हणल्यार अनेक रेजोल्युशनां आमी घालतले. प्रायवेट मेंबर्स जे आसतात तेतूंत आमी पयलेच आमचो रेजोल्युशन आसतलें, थाराव आसतलो की ओपिनियन पोल डे जे मनयतात ज्या मनशा खातीर जे डॉक्टर जॅक सिकेर ताजे स्टॅच्यू जावचो असो म्हणून आमचे सगळे काँग्रेसचे 16 आमदार आमी सायन मारून आमी आमचें रेजोल्युशन मूव करतले पयल्या दिसा. Is of the opinion that considering the smallness of the state and its topography, recommends to government of Goa that they should request the central government to amend section 112 of Motor Vehicles Act 1988 to the effect that nothing in subsection 2 of section 112 will require the motor vehicles registered in Goa to be fitted with speed governors or similar device to regulate the speed of motor vehicles, and that however the state will be entitled to regulate the speed without insisting upon the fitting of any mechanical device. And the government has totally failed. Their government stands exposed by the visit of the speaker and the deputy speaker. And what deputy speaker and the speaker has spoken is enough of allegation he has made on them. Now he has to answer all this. He will not escape the assembly without answering all this. तुम्ही टाइम मागतले हेजेर प्रायवेट 1 hour डिस्कशनचो हेजेर मागतले इश्यूचेर. We have a strategy in place. नेक्स्ट CLP आमची केन्ना सांगता 16 तारखेक आसतली सकाळची 11 वरांचेर. प्रेसाक ब्रिफींग आमी 12:30 करतले.